दाबोळी वास्को वाठारात सध्या आकांत पाताळला। व्हाळांतल्यान व्हांवपी जुवारीच्या व्हांवत्या पेट्रोलियमाक लागून काल मेरेन बायत उजो पेट्टालो। आता व्हाळांतल्यान ऑयल व्हांवपाक लागल्या, जी थेट वचून जुवारी न्हंयत मेस्तुरात जाता। मंत्र्यान स्वता लक्ष घालून हाचेर आळाबंद हाडचो, ही लायनच बंद करून उडोवची थळाव्या पंचान मागला। माटवे दाबोळे नाल्यात पेट्रोलाची गळती जाल्या असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। पंच नीलम नायकान तर दर्यांतले नुस्तें मरतले असो भंय उक्तायला। ही पेट्रोल पायपलायनच काडून उडोवची तिणें मागला। हो पुराय वास्कोचे सुरक्षेचो प्रश्न आसा, सरकारान हे बाबतीत गंभीर जावचे ती मागता। पुलीस कंप्लेंट केली तेजेर हांवें मेन्शनूय केल्लें की हे व्हाळांतल्यान ते व्हांवतले आनी जुवारी नदी आसा ताका जॉयन जातले म्हणून। आतां सेम हांगा जाल्लें आसा, ते पळय आतां ते स्पॉन्ज घालून ते काडटात, पूण ते कितले पर्यंत काडटले? रातभर काय ते हांगा रावपाक शकना। सो आनी मातशे वेळ जाले म्हणटा हांगाच्यान दिवड सोरोप बिरोप भोंवता, सो इट वील बी डेंजरस फॉर देम। आनी ते रावचेय बी ना रातचे। आतां दिसभर काडटले, रातचे कितें हाचें? ते जुवारीन वतलेच। आनी थंय तिसऱ्यो, कालवां, शिणाण्यो, मेंदी अशी खुबशे जे रेअर स्पिसीस ते हांगचे हितून मेळटात नदीन, ते तांकांय बी डेंजरस। आतां CMाक सुद्दां अपील केला की ताणेंच आतां येवचें, कित्याक सगळे लोक येवन जाले हांगा पळोवन। सो तेणें पर्सनली हांगा इंटरव्यू करचें आनी कितें हो प्रॉब्लम आसा तो एक झटक्यान कसो सॉल्व करपाचें ते करचें। इवन हांवें मागलें की आतां ही पेट्रोलियम तेंची पायपलायन कित्याक ऑल द टायम डिजास्टर जाल्लें आसा, सो आनीक जावचें न्ही, हे काडून उडोवपाचें ते आनी नाकात आमकां। आमच्या गांवच्या लोकांक ही पायपलायन नाका आनी असली आमकां बिझनसय नाका, अशें हांव अपील करतां। तुमकां कळ्ळां की खंयच्यान कितें जाता, ते कितें लिकेज अशें कितें? आतां पळय ते म्हणटात की जुवारीचे सगळे लोक ते खणटा वयर कितें करतात, तांकांच जर खबर ना जाल्यार आमचे असले सामान्य मनशाक आमकां कशें मेळटलें? आतां गांवांत सगळे लोक एकठांय जाले आनी तेवूय म्हणटा आमी कितें करपाचें म्हणल्यार आमी सगळें सांगून पळयलें सगळ्यांक। सो आतां कितें तरी सोल्युशन हे CMानूच काडपाचें अशें दिसता म्हाका। आतां पळय टँकर आतां कितले म्हाका दिसता मोर दॅन 40 टँकर्स जाले आसतले, मागीर वेर दे आर टेकींग वी डोंट नो। तोय प्रश्न आसा, ते व्हरून खंय हांगा खंय सोडटात काय खंय व्हरतात दॅट वी डोंट नो। आनी हे तुमी पळयलां आसतलें हे कितले वेळ पर्यंत चलतलें ते। कालच्यान येवपा लागलो, राती आमकां वास येवपा लागलो काल सांजचे। मागीर सकाळीं ते भुरगीं येवन पळयल्यार ते हे येवपा लागले, पेट्रोल येवपा लागले। सगळे पयले आख्खे व्हडा जालें पेट्रोल। हे दर्याक मिक्स जाता, आतां खबर ना, पावले आसतले, रातभर गेले जाल्यार पावतले न्हू। व्हाळा तो दर्याक कनेक्ट, हय दर्याक कनेक्ट जाता। आणि हे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे, लायन खंय बंदच आसा, तरीकय ऑयल खंयच्यान उदकात पावली तांकांय खबर ना। जुवारीची तपास यंत्रणा तपास करतात खंय, आयकात श्री प्रसाद नायकाक। आयज सकाळीं आमी हांगा सायटीर आयले तेन्नाच आमकां इमिजिएटली सांगलें कोणें की व्हालान ते ट्रेसीस मेळटा म्हणून। सो इमिजिएटली आमी आमची टीम मोबिलायज केली आनी आमचे कडेन जे एब्जॉर्बंट पॅड्स आसता ते पेट्रोलियम प्रॉडक्ट स्टॉक करपाचे ते आमी इमिजिएटली घालून ती थंय कंट्रोल केली आनी आमचे मनीस आतां कंटिन्यूअस थंयच आसा। सो कितें लेयर आसा फॉर्म जाता तो आमी इमिजिएटली काडीत आसा, तो फुडें वचपाक दिना। आनी फुडलें आमी फूल आख्खो नाला मुखार करून चॅक केल्लो आसा, मुखार क्लियर आसा। सो ही एरिया आमी आतां कॉर्डन केल्ली आसा, कंट्रोलान केल्ली आसा, तितूंतलेच आमी लेयर काडप चालू आसा। आनी थंय आमची टीम हांगा बायचे कडेन जशी टीम आसा थंय आमची टीम डेडिकेटेड आसतली। जो पर्यंत हे सगळे क्लियर जायना तो पर्यंत आमची टीम दोन्ही सायडीचे डेडिकेटेड आसतली। तर तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो खंय कितें पायपलायनीक केलें? सध्या फॉल्ट शोधप चालू आसा, वेगळ्यो टॅक्निक्स आमी डेप्लॉय केल्ल्यो आसा, पूण हातून थोडो वेळ लागपाचो शक्यता आसा। कारण एक म्हणटा ते आमी एक्सकवेट केल्ली आसा वयर लायन सगळी मेजॉरिटी ऑफ द लायन। त्या भायर आमी ते दिल्लीच्यान एक एजन्सी आयल्या तांणी आपली सर्वे चालू केल्ली आसा, पूण हातून थोडोसो वेळ लागपाचो चान्सीस आसा। लायन 22 तारखेच्यान बंदूच आसा आनी अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो फॉल्ट आयडेंटिफाय करून ते रेक्टिफाय करून मागीर तांकां रिपोर्ट सबमीट करून तेच्या मागीर ते जे डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी फुडलें करतले। सर खंय तरी एक नल्लान मेळ्ळा ते कालच्यान फ्रेश मेळ्ळा, तेजे बद्दल लायन बंद आसतना हें जावंक शकता? न्ही, आतां कितें आसा, हे झर आसा, हे जी बांयक झर आसा ती फुडें वचून मे बी नाल्लाक मेळिल्ली आसा। ओके, सो जमनीच्या सकयल कशें कितें उदक व्हांवता तें आमी सांगूंक शकना। सो लायन बंद आसा ही इतली गॅरंटीड आसा। सो मे बी कितें दिरपल्लें आसा, कितें आसा ते खंयच्यान येता तें आमी सद्या सांगूंक शकना। सो आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा, समज कितें रिपोर्ट जाला जाल्यार ते कंट्रोल करपाचें आनी दुसरें एक्शन आमचें लायनीचेर रेक्टिफाय करपाचें। हे दोन एक्शनां सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा, ती आमी करीत आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।